गोयच्या पारंपरिक नुस्तेकारांखातीर नुस्तेमारी कार्ड आता सक्तीचे आसतले। नुस्तेकारांक नुस्तेमारी खात्यान दिल्ले वळखपत्र घेवचे पडटले। जांचेकडे हे कार्ड ना तांकां बाजारात वा गावात नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना। फकत गोयच्या रहिवाशांक ही कार्डां दितले। या कार्डा शिवाय नुस्तें विकतना कोण सापडल्यार ताची म्हायती पुलिसांक दिवची, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। तशेंच रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा, पण तो चड वेळ लागचो ना भायल्यांच्या हातीन वचपा खातीर। आनी कसो तो हांव सांगता। आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले। तूं फक्त काप रे म्हणून हांव विकता। तो काप तो आतां घेवन बसोंक लागलो। जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो। त्या ती एक गजाल लक्षात घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यातून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात। म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो, आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना। ओ क्या रे, चाये तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो, चाये तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकांच। की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचे, की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता। मागीर तो ताका म्युनिसिपालिटीचो सोंपो आसूं नी किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूं नी, हो ताका घेवपाक, बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना। तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हे कार्ड कोणाक दिवप, जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय, म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवाशी आसपाक जाय। की कोणाचे कोणूय येवन बसपाक लागतले, त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात। भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून, म्हाका काय ना, म्हाका एक 500 रुपया दिल्यार पुरो, हें बंद करात। चडांत चड एखादा दुसऱ्या कोणाकूय कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात। आमी कामांकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्याक हाडून दवरूं नाकात। कारण ह्या बिझनेसांत पयशे आसा, नो डावट ह्या बिझनेसांत पयशे आसात। हे पयशे आमच्या गोंयकाराकूच मेळचे। ते जर एकदां भायल्याक कळात पयशे आहा म्हणून, जाल्यार ते सगळे पयशे तांकां मेळटले। हांव सातत्यान म्हज्या पुलिसांक सांगत आसता, रस्त्याच्या तेकोन जे नुस्तें घेवन बसतात ताका बंद करात, तांकां धरून भितर उडयात, ते मार्केटानूच वचूंक जाय। तुमी जर पळयशात, हे रस्त्याक तेकोन नुस्तें विकपी हे सहसा शक्यतो भायले आसतात। आमचो ट्रेडिशनल नुस्तेकार रस्त्यार बसना, तो मार्केटानूच बसता। त्या खातीर गोंयकारांकूय बी कळोंक जाय। हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या वतीन रिक्वेस्ट करता, रस्त्यार नुस्तें घेवन बसता ते सगळ्या जाणांनी बंद करचें आनी नुस्त्याच्याच मार्केटान येवन नुस्तें व्हरचें, जेणे करून आमच्या नुस्तेकारांक ताचो फायदो जावपाक जाय। म्हणजे 2 स्किमी लॉन्च केल्यो आनी ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे अजुनूय प्रोग्राम्स लॉन्च करपाचे। एक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द क्रॅप कल्चर। आमी आतां पळयताले की कुल्ली कशा पद्दतीन बॉक्सांतल्यान आपुणूच देंवन गेली, बरोबर काय ना। तो क्रॅप कल्चर हा गोंयांत निर्माण जावचो हेच्या खातीर स्कीम नासली। म्हणून म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा, जी ट्रेडिशनली नुस्तें विकता ताच्या फुडल्या जनरेशनान नुस्तें पोसपाकूय लागचें। आमी क्रॅप कल्चर ही स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या। फिश वेंडर म्हणून हे आमी सगळे एसिस्टंट तुमकां दिता, ताचो खूब बरो उपयोग तुमी सगळ्या जाणांनी करचो।